गोवा फॉरवर्ड गोंयकारांक गोंयकाराचोच पर्याय गोवा फॉरवर्डान प्रादेशीक पर्याय दिवपाची ताक आसा म्हूण तिगूय मेंटर अपक्ष आमदार ह्या नव्या राजकीय पक्षाचे पयले युवा अधिवेशनात उलयले। सरकाराची विमो येवजण भायल्यांकूच IPBचे उद्देगांतले जॉबूय भायल्यांकूच वतले। सरकाराचो गोवन फोकस हाल्ला म्हूण विजय उलयलो। गोवा फॉरवर्डान येयात म्हूण फुडाऱ्यांनी तरणाट्यांक उलो मारलो। गोवा फॉरवर्डाची पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत पयली यूथ कॉन्क्लेव जाली। हॉल गच्च भरिल्लो। परिशदेक आमदार नरेश सावळ, विजय सरदेसाय आशिल्ले। आमदार रोहनानी ऑडिओ क्लिप धाडून गोवा फॉरवर्डाच्या अधिवेशनात संदेश दिलो। आमकां आमचे विचार मांडपाक आपले लोक जाय। आमकां हाय कमांड नाका, हो प्रत्येकाचो विचार आसा। प्रत्येकाक जाय बदल जावपाक जाय। प्रत्येकाक दिसता की आता खंय तरी बदल जावपूच जाय, म्हणून लोकांक पर्याय जाय। लोक पर्यायाच्या शोधान आसा। लोक गोवा फॉरवर्डा कडेन एक वेगळ्या आशेन पळयता। गोवा फॉरवर्डाक बरें उज्वल भविष्य मेळचें आनी तितून आमचोय सहभाग आसचो अशें मागता। सरकाराची विमो येवजण भायल्यांकूय लागू। IPBन पास केल्ले उद्देगांतले जॉबूय भायल्यांकूच वतले म्हूण विजयान सरकाराचेर फोग काडलो। आता तांणी एक मेडिक्लेम स्कीम इनॉग्रेट केल्या। आता SMS आयले प्रुडंटाची, तातूंत ते म्हणटात की मेडिक्लेम कितें ती की जो 5 वर्सां पसून गोंयांत रावता ताकाय बी ती फॅसिलिटी मेळटली म्हणून। हाजो अर्थ कितें जाता? आमी गोंयकार कोण काय म्हणून आमी उलयतात। स्पेशल स्टेटस म्हळ्यार कितें? व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ अ गोवन इन गोवा टुडे? आज आमी गोंयकार सेकंड ग्रेड सिटीजन जाल्ले आहा। आमी सेकंड ग्रेड सिटीजन इतल्या खातीर जाल्या कित्याक नव्यो स्कीम येता त्यो पसून ते स्किमीनूय गोंयकारांक प्राधान्य दिना। प्रायोरिटायझेशन ऑफ द लोकल म्हणटा जायना। हे स्किमीनूय अशें म्हणलां की 5 वर्सां राविल्लो मनीस गोंयकार म्हणून, म्हळ्यार हांचे बापायचे बेस हे आनी गोंयकारपण गोंयकार म्हणटा डेफिनेशन पसून चेंज केले धपक्याक। कोणाक विचारून चेंज केले? हांव BJPच्या फावरान उलयना, पूण खूब गोश्टी BJP आज फेस करता त्यो काँग्रेसीन क्रिएट केल्यो आनी ताची सुटका तांकां मेळना हें तांचें फेलियर। नाव वॉट आर वी ट्रायंग टू गिव? वी वॉन्ट एन ऑल्टरनेटिव्ह. वॉट इज दॅट ऑल्टरनेटिव्ह? कॅन द ऑल्टरनेटिव्ह बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? कॅन अ सोल्युशन बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? विचार करपाची गरज आहा तुमी आतां। जे मनशांनी क्रिएट केले, जे मनीस हें कोफुजांव करपाक आहा तेच येवन सॉल्व करतले अशें तुमकां दिसता? आज काँग्रेस पार्टीचो विचार असो जाल्लो आहा। आता आमी कितें? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्ह। आमी खरें परिवर्तन हाडटले म्हणटात। हें परिवर्तन कितें? खूब गोश्टी आसपाक शकता, बारीक बारीक गोश्टी। व्हडल्यो हें ना, एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पयलें 80% जॉब खंयच्याय प्रायव्हेट इंडस्ट्रीन गोंयकारांक मेळूंकूच जाय, नाल्यार ती इंडस्ट्रीच नाका। 100% गव्हर्नमेंट जॉब्स गोंयकारांकूच मेळूंक जाय। एनवायरमेंट म्हणटा आमचे सैम आमी राखूंकूच जाय। आमदार रोहन गोंया भायर आशिल्ल्यान परिशदेक पावलो ना। ताणें ऑडिओ क्लिप धाडून गोवा फॉरवर्डाक तेंको जाहीर केलो। GPCCचो सचिव दुर्गादास कामत, युवा फुडारी तन्वीर खतीब, काँग्रेसीचो मडकय गट अध्यक्ष संदीप नाईक, GPCC IT सेलाचो सचिव केशव देसाय आनी काँग्रेसीच्या म्हापसा अल्पसंख्याक गटाचो अध्यक्ष फिरोज खान गोवा फॉरवर्डान गेल्यात। 2005 माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन एक वक्तव्य केल्लें, आपूण BJPंतल्यान रिजायन जाला, घुसमट जाल्लो म्हणून। आज 3.5 वरांचेर आमी हे रेजिग्नेशन फॅक्स करून काँग्रेसीच्या घुसमटींतल्यान मुक्त जाल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। गोवा डेरीक कोर्टाचो धपको। धोरणात्मक वा आर्थीक निर्णय घेवंक हायकोर्टान स्टे दिल्या। डेरीच्या चेअरमॅना आड अविस्वास थाराव हायकोर्टान गेला। चेअरमॅना आड 12तल्या 9 संचालकांनी अविस्वास थाराव हाडूनय तो देवेना आनी सरकार ताका देवंक दिना म्हूण संचालक कोर्टान गेल्यात। डेरीच्या कारभाराचेर विचारल्यार सहकार मंत्री कानार केस काडटा। प्रुडंट गोवा डेरीची एक गुड्डुलसांवां एक्सपोज करीत आसा। गोवा डेरीच्या 12तले 9 संचालकांनी चेअरमॅन बाबूराव देसाय आड अविस्वास थाराव हाडला। 12तले 9 जाणांनी अविस्वास थाराव हाडूनय चेअरमॅन खुर्चेवेल्यान हालूंक तयार ना। 18 मायाक जाल्ल्या अविस्वास थारावाचे चर्चे वेळार संचालकांनी बरोच बोवाळ घाल्लो। वर्साक 2दा चेअरमॅनाचेर थाराव हाडूंक मेळना म्हूण खंय गुजरातच्या एका सहकारी सोसायटीचे केशीत सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या।
अविश्वास थारावेले बसकेचो प्रिसायडिंग ऑफिसर अनिल देसायान चेअरमॅनाचो दाखलो मानून घेतलो आनी थाराव वाडप बरोबर न्ही म्हूण तोच संचालकांक सांगून मेकळो जालो. आतां हे प्रकरण हायकोर्टात गेलां. गोवा डेअरीचे संचालक म्हणटात गुजरात आनी गोंयचो सहकार कायदो वेगळो, ते केसीचो गोंयाक संबंदूच ना. गोवा डेअरीच्या कारभाराची खंय सरकारा कडेन एक्कूय कागाळ ना म्हूण सहकार मंत्री महादेव नायक उलोवन दाखयता. गोवा डेअरीची खावड खावन गोरवां दुयेत पडटात, दुधाक दर मेळना, फॅटाक फटयतात जाल्यार खंय दूधकारांनी कागाळ करची. इवन RM तेणीच तांकां दाखोवन सांगिल्लें की तुमी रेट देवयात आनी कितें करात दुधाचो, जेणे करून कॉम्पिटिशनाक तुमकां बरें पडटलें. फार्मरांक रेट वाडोवन दिया म्हणून सांगिल्लें. ताचेर आयज मेरेन कांय जालेंच ना. ते संदर्भात जर फार्मरांनी आमचे कडेन जर रिप्रेझेंट केले जायत जाल्यार तेजे उपाय काडपा येता. आमचे कडेन ते कांय ना न्ही फार्मरां कडल्यान. फार्मर तुमकां रिप्रेझेंट हय ते करपा जाय बाबा, कितें तांकां रेट वाडोवन दिवपाचे बाबा. आनी समज गोंयांत तेणी म्हणटा आर्यमान तांकां सांगलेलें रेट वाडोवं नाका म्हणून, पूण आतांचे म्हज्या टेन्युरान म्हाका वाडयल्लें दिसना तेणी. म्हजे आदीं वाडयल्लें आसतलें. तुमकां केन्ना गोवा डेअरीच्या बाबतींत तक्रार येना, स्पेशली खावडीच्या बाबतींत भितर टॉक्सीस बीन आसता बीन म्हणून? म्हजे कडेन येवना. नॅशनल डेअरी बोर्डान रिपोर्ट दिला की भितर टॉक्सीस आसा आनी जे टॉक्सीस थ्रू एनिमल मिल्काक लोकांकूय वता ते तसो म्हजे कडेन कंप्लेन येवना. जेन्ना म्हजे कडेन कंप्लेन येता इमिजिएटली न्यूट्रिशनल कमिटीन रिपोर्ट केला गोवा डेअरीच्याच कमिटीन की ते खावड आतीक बंद करपाची दिवपाची न्ही म्हणून करून तरी आसतना ती जॉब अजून चालू आसा. आतां तुमची हेची नोंद घेवन हांव हेची चवकशी करता. मेन म्हणटे कोणी तरी हे संदर्भात कंप्लेन करू जाणकारान. ना पण जेन्ना रिपोर्ट दितात न्ही कमिटी तुमची रिपोर्ट दिता ताजेर तुमी एक्शन घेनात न्ही. म्हजे वेळार अजून कांय कमिटी जावना. म्हजे वेळार पयलीं जाल्ली आसतली आनी काही गजाली भितर जाल्ल्यो आसतल्यो, पूण त्या संदर्भात मुखार कांय पावल मुखार गेलें ना. हांवें विधानसभेन हेची वाच्यता केल्ली. इल्लीगल कर्मचारी भरती केला पळय गोवा डेअरीन ताजेर म्हजे कडेन कंप्लेन कांय ना. न्ही कंप्लेन ना. सो सो मोटो कॉग्निजन्स तुमी घेना? घेवंक येता पूण त्या एक खंय तरी कंप्लेन आसप बरी न्ही. सर विदाउट कंप्लेन कमिटी कशी फॉर्म जातली? खंयची विदाउट कंप्लेन कमिटी कित्याक कोण फॉर्म करतलो गोवा डेअरीची? खंयची कमिटी? न्यूट्रिशनल कमिटी. कितें तरी कंप्लेनी आयले खावडीच्या बाबतीत म्हणून ती कमिटी फॉर्म केली म्हणून तांणी रिपोर्ट केलो न्ही. केन्ना? फाटल्या दिसांनी डिसेंबरान एक गजाली घडल्या. ना म्हजे कडेन रिपोर्ट ना. तुमच्या कडेन रिपोर्ट गोवा डेअरीन ना न्ही तो, सो तुमी पळोवन घेता. एका वाटेन गोवा डेअरीच्या चेअरमॅना आड अविश्वास थारावाचें प्रकरण कोर्टात पावलां. दुसरे वाटेन सुमूल डेअरीचें मार्केट खायत आसा. आतां मेरेन 700 दूधकार गोवा डेअरीक विटून सुमूलाक गेल्यात. मात गोवा डेअरी आनी खुद्द सहकार मंत्रालयाचो कारभार पळयल्यार दूधकारांचे ना डेअरी ना सहकार मंत्रालय दोगांकूय सुयेर सुतक दिसना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. मंगळारा वर्ल्ड नो टोबॅको दिसा निमतान जॉयंट मामलेदाराच्या टिमींनी हॉटेलां, सरकारी प्रायव्हेट आस्थापनां, बँकांनी धाडी घाल्यो. सिगरेट गुटखा खातल्यांक भलायकेची शिटकावणी सक्तीची. शिटकावणी नासतना ह्यो गजाली विकतल्यांक टिमींनी फायन मारल्या. एका तिसवाडीनूच 50 जाणांक 10,000ची फायन मारली. मोहीम 16 जून मेरेन चलतली. ये है ना टबैको, ये है टबैको, ये है ये दिखाओ, ये टबैको है ना, ये भी I'm Joint Mamladar Tiswadi, Sapna Bandodkar. With me I have Nancy Fernandez, Joint Mamladar of Tiswadi, and Sandeep Gowde. And today we are on Kotpad raids. Basically these raids are for creating awareness among public that tomorrow is the World No Tobacco Day. And whoever we have seen that there are different establishments in the city of Panjim and where they have not displayed the proper boards which are required to be placed, we have fined them. This we have also included some of the government offices. Besides that, we have gone to the banks and the hotels, plus the private vendors who sit and sell cigarettes. And this drive is under the orders of Collector North Goa. And this drive is happening for the entire North Goa district. One month. Till 16th June it will be there. So we are continuously conducting activities also.
Not that. This is a public place. Public are coming here, so there should be a proper board showing that this is no smoking. An offense is there, no? This 200 rupees fine. From where to get this? You have to make the board. We are giving you a sample copy of this so that you all can make the board. This board has to be placed and you all have to put the name of the manager or whoever concerned person who sits here. His designation and his phone number. But now since now you don't have a proper board, you have to pay the fine of 200 rupees. The instructions. No, instructions, because see the act is coming in the year 2003. ये क्या है? सुपारी नहीं वो टोबैको बेच रहा है ना. काम कर, फाइन 200 रुपए का पे कर. बरोबर. ये बरे. दिवचले एक्सिडेंटान एकलो तरणाटो गेलो. दनपारा टेम्पो आनी मोटरसायकलीच्या एक्सिडेंटान गौरीश डांगी दिवचलचो 25 वर्साचो तरणाटो आगताक सोंपलो. ताचे बरोबर मोटरसायकलीचेर आशिल्ल्या आनी एकल्या भुरग्याक मार लागला. शिरोडकार हॉला कडेन एक्सिडेंट जालो. टेम्पोन गौरीशाच्या मोटरसायकलीक आनी एका मोटरसायकलीक धपको दिलो. 2 जाण जीएमसीन एडमिट आसात. घेऊया एक विराम.